मिनिस्टर मायकल लोबो हांचे चड लक्ष युवांचो फुडार घडोवपाचेर आसता. यूथ आपल्या पांयाचेर उबे आसचे हाचेर ते सदांच उलयतात. तांचे शिक्षण, कामा खातीर मदत किंवा तांची कसली आडिल्ली कामां प्रायोरिटीचेर पुराय करता आनी हाकाच लागून ते युवाचे एकदम पसंदीते लीडर जावन आसा. तांचे कडेन आयिल्लो खंयचोय युवा निराश जावन परत वचना. मायकल लोबो हांच्यांनी युवांक खातीर सुरू केल्ली कितलींशींच कामां आसा जाचे केन्नाच खंयच्याय सोशल मिडियाचेर किंवा आनीक खंयसरूय प्रचार जावंक ना. सर तुम्ही एक गोष्ट सदांच म्हणटात की युथान आपले म्हणजे युथाक आमी मातसो हेल्प करीत जाल्यार ते फुडें पावतले खूब. तुम्ही कांय यूथ जे आसा किंवा जेंकां गरज आसा तांकां शॉप्स बांदून दिले किंवा शॉप्सांक खातीर हेल्प केलो. खुबशी शॉप्स तुमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशी आसात जेंकां तुमी स्वता हेल्प केल्लो आसा. ते आयज भुरगे ते याद करतात, ते मेळटात. कितें आयडिया आशिल्ली ताच्या फाटल्यान सर? सी आमी स्टॉलां बागान चालू केली, थिंगासरले लोकांक दिली. आतां आनीक बागान आमी स्टॉलांचें काम चालू आहा आमचें. आनीक 14 शॉपां आमी करून दितात. दीज आर ऑल फॉर आवर लोकल यूथ. आनी आमी बिचार कांदोली बिचार आमी एक 20-22 सुमार शॉपां जी आहले लोक गाडे घेवन आहले ते रिऑर्गनायज केले आनी बरी केली आमी. आनी थिंगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चालू केलें. सो आमचो इंटेंशन कितें की आमच्या भुरग्यांनी आपल्या पांयार उबे रावप. हाव दे कॅन स्टँड ऑन देयर ओन फीट. So we have to encourage our local boys to stand on their own feet. कितें तरी धंदो घाल आनी तूं थिंगा राव. बेकार रावप ना घरा. कांयच ना जाल्यार टॅक्सी घे, टॅक्सी ना जाल्यार रेंट कार घे, रेंट कार ना जाल्यार रेंट बायक घे. तुजो जागो आसा जाल्यार एक तूं धाकटुलें शॉप घाल, थिंगासर चालू कितें कर. शॉप ना जाल्यार तूं धाकटुले 4 रूम घाल, लोन काड, रूम काड. सो समथींग ऑर दी अदर you need to do and stand on your own feet. This is our intention and this will continue not only now for the generation next. So आमचे लोकलांचे हातीन धंदो आसचो, आमचे लोकल बिझनसान आसचे. भाड्याक दिवप ना, आपणें ओन चलोवप, आपूण बिझी रावप, हें आमचें इंटेंशन. सर म्हाका दिसता कांय गजाली लोकांकूय खबर आसच्यो ना, कारण तुमी कितलेशेच भुरग्यांक शिकपाक मदत करता. नॉट ओन्ली इन कलंगूट बट कलंगूटच्या भायर सुद्दां कितलेशेच भुरगे स्कॉलरशीप तुमचे कडल्यान घेता. तशेंच फ्री कॉम्प्युटर कोचिंग क्लासीस आसा तुमच्यो. हे केन्ना हायलायटूच जावंक ना. जेन्ना हांव आयकतालो तेन्ना म्हाका अरे इतले सगळे आसले, केन्ना अजून कळोंक ना कित्याक कोणाक. सी ढोल घेवन भोंवपाची गरज आसना. म्हाका म्हाजो उगडास येता जेन्ना हांव शिकतालो तेन्ना म्हाजे कडेन पयशे नासले, आमच्या फॅमिली कडेन पयशे नासले आनी म्हाजेच कडेन एकूच शर्ट आसलो आनी एक शॉर्ट पॅन्ट आसले स्कॉलाक वयताना 9th 8th 9th 10th. म्हाका कोणें तरी आमच्या एक टिचरीन एक शर्ट दिलो आनी एक पॅन्ट दिलें शिवोन. सो तें म्हाज्या मनान आसलें आनी SSC हांव पास जाल्या उपरांत हांव कामाक जेन्ना लागलो हांवें त्याच स्कुलान व्हरोन 15 युनिफॉर्मां दिलीं कोणाक नासली पळय ती. हू नेवर हॅड द सेकंड पेअर आय गेव देम ऑल दोज बॉयज एंड गर्ल्स सेकंड पेअर ऑफ युनिफॉर्म. सो दॅट इज वॉट यू हॅव टू गीव बॅक. जेन्ना तुका कोण तरी दिता तुवें तें परत रिटर्न करपाक जाय समाजाक. समाजान तुका दिलें तुवें समाजाक रिटर्न दिवप, लोकांक रिटर्न दिवप. सो हें हांव आयज बसून करता. शिक्षणाक पयशे नासले, कंपास बॉक्स घेवंक पयशे नासले, बूक घेवपाक पयशे नासले. आमी सेकंड हँड बूक घेताले. कोण तरी फ्री दिता जाल्यार पळयताले SSC 11th and 12th. सो आमचे कडेन पयशे नासले, कोणें तरी आमकां मदत केली. सो म्हाजो हें कितें आय हॅव टू हेल्प ऑल दोज बॉयज एंड गर्ल्स who are having difficult to pay their fees, who are having difficulty to become a doctor, who is having difficulty to become a nurse, who is having difficulty to become, they have the ability, they are intelligent, they can become a chartered accountant, but they don't have money. तेंचो डॅडी खंय तरी काम करिना, डॅडीचो इनकम उणो आहा. हांव तसले लोकांक मदत करपाक तयार आहा. म्हाजे कडेन आयज बसून 400 भुरगीं आहा जेंकां आमी मदत करता आनी फुडें आमी करतले. ही आमची इट इज नॉट दॅट वी हॅव टू गो ऑन एडवर्टायझींग दीस. पीपल नो. आयज जेन्ना हांव तुका मदत करता, तुज्या चेड्याक मदत करता, तूं आनी कोणाक सांगता जे कोणाक गरज आहा, तो म्हाजे कडेन येता आपल्याचे चेड्याचे घेवन येता सगळे डिटेल्स. सो तेका आमी हेल्प करप. सो आनी कोण येता तेका आमी हेल्प करप. सो अशे कोण गरीब लोक आहा जेंकां कोणाक हेल्प करपाक जाय तेंकां आमी हेल्प करीत आसता. हे आमचे this is I am very very passionate about helping youth who want to study.
So it is not like I'm doing it out of compulsion. I'm doing this before I could become MLA. So I'm still doing, the numbers have become big. Earlier the numbers were small, now they have become big. We will continue doing this work. आमच्याकडे computer classes are free. We will continue doing this good work because somebody benefits, and that benefit he is going to give another once he becomes a businessman or gets into his profession as a chartered accountant, as a doctor, as a lawyer, as a policeman. He will help another 10 or 15 of them boys. So आमचे गोंयान जितके भुरगे आहात जे कोणाक हेल्प लागता ते हांव जो तर आयज 100 जाणांक हेल्प करता ते 100 जाण आनीक 200 जाणांक हेल्प करतले, ते 200 जाण आमीक 400 जाणांक हेल्प करतले. ह्या इंटेन्शनान आमी दिवप ते. आनी हांव सदांच सांगता भुरग्यांक की जेन्ना तूं व्हडलो जातलो, जेन्ना तूं शिकतलो, जेन्ना तूं ग्रॅज्युएट जातलो आनी तुका बरें काम मेवतलें, तितूनसून तुवें कितें तरी व्हरोन ते स्कुलाक परत दिवपाक जाय. त्या एक क्लासीन पेंट तरी मारपाक जाय. जे क्लासीन तूं शिकला ते सरकारी क्लास न्हू ती, खंयचे तरी गव्हर्मेंट एडीड स्कूल ते एक क्लासरुमांक पेंट मारलो म्हणून काय वचना. जो तर फॅन आदलो जाल्यार थिंगा वचून नेवो फॅन घाल. तुवें पयले पगाराक परत वचून स्कुलाक तुवें फॅन घातलो. पयले पगाराक तुवें 2 ट्यूबलायटी व्हरून स्कुलान दिल्यो. जो तर तुजो पगार इतलोच मेवलो तुका, जर तूं 5,000 मेवलो, तुवें घरा व्हरून आपल्या आवय कडेन दिले ओ आपल्या बापाय कडेन दिले पयशे, हे घरान देस्पेजाक 3,000, 500 रुपयाचो 2 ट्यूबलायटी घेतल्यो ओ ट्यूबलायट वीथ फ्रेम 1000 रुपयाची घेतली आनी व्हरून ते स्कुलान दिली. हे तुमी स्कुलान घाला. कितें जाता एक टायम असो आसता केन्नाय स्कुलांनी ट्यूबलायटी वयता आनी त्यो 6 म्हयने तशेंच आसता. फॅन चलना आनी तशेंच उरता. ते बेंच जे आहा ते बेंचाची वयली फोई ते भुरगे बरोवन बरोवन ती पिड्यार जाल्ली आसता. ती एक फोई घालपाक व्हडलेशे पयशे पडना ताका, 1,500-2 हजारांनी जाता. सायलाची फोई मारली जाल्यार ती बरी उरली सारकी टाक करून. सो अशें आमी करपाक जाय. आमच्या भुरग्यांनी जर तर शिक्षण घेवन परत वचून कितें तरी दिलें ओ कोण तरी शेजारी तेजो गरीब आहा तेका मदत केली जाल्यार हें पुण्याचें काम तेका आनीक आनीक वयर सरपाक देव तेका हेल्प करतलो. म्हणजे ही आयडिया इतली सुंदर आसा सर. तुम्ही जेन्ना उलयताले तेन्ना म्हाका तरी दिसतालें की हांवें तरी अशें करप भरपूर गरजेचें आसा सद्या. एंड प्रत्येक गोंयकारान प्रत्येक भुरग्यांनी हे जर विचार करीत न्ही जाल्यार खूब गोश्टी चेंज जावपाक शकता. एक सिंपल आयडिया आसा. तुज्या पेमेंटांतलो एक थोडो 2% सुद्दां कित्याक जायना जाल्यार ते तुज्या बऱ्या कामा खातीर जर म्हणीत जाल्यार तितलेच परत मेळटले. बट समाज सुदारतलो हें शुअर.